hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yaria shiara la baradi 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचं बायबल आम्ही बाहेर काढया Psalm 130. Psalm 130 आम्ही संगता मिळून मागया Psalm 130 आम्ही संगता मिळून मागया विशेष आयच्या दिसा या मगण्याक जॉईन जातला हर एकल्यांक समर्पण देऊन या युट्यूबाचेर जॉईन जातला हर एकल्यांक समर्पण देऊन हर एकले विंगड विंगड समस्या नसतात हर एकले विंगड विंगड तराच्या आकांतात असतात हर एकले विंगड विंगड तराच्या कष्टांनी आकांतांनी संपडून असतात हर एकले विंगड विंगड तराच्या पिढ्यांनी असतात आज माग्या विशेष तरान आज ब्रदर फ्रान्सिस लोबोन देवाचे उत्तर देताना आमच्या हर एकल्याच्या कष्टांक आखांताक ते स्पंदन जावचे उत्तर जाऊ दे देवाचे उत्तर सजीव आणि सक्रियतेन खरे ते उत्तर सजीव आणि सक्रिय तरान आमच्या हर एकल्याच्या गरजांक स्पंदन करून दे आज देवाचे उत्तर आमचे लागी पर्सनली उडवून दी आज त्या उत्तरांची सकत आज आमचे थंय वणून येऊन दी म्हणून Psalm 130 सांगता म्हणून सवकासायन व्हडल्या तळान सगळे तुमचे माईक अनम्यूट करा Psalm 130 कीर्तन 130 सवकासायन व्हडल्या तळ्यान भक्तीन आम्ही म्हणूया Psalm 130 गुंडाये तोम्या ऐक मुझो ताळो मुझे विनवण्याच्या मुझे खान वडल्या तळ्यान आमचे गुन्ह्या तोम्या कोण वाचून पूर्ण लागी आसा बक्षाणे या पासून स्तुती भक्त करता सर्वेस्पराचे विश्वास दवरता मुझो उत्तराचे विश्वास दवरता फांत्याक रावतल्या आत्म मुझो सुशेता फांत्याक रावतल्या विश्वास दवरू ताचे आसा इस्रायेलाच्या परत एक पोटी हे उत्तर क्लेम करून मागताना हे देवाचे उत्तर क्लेम करून मागताना माग्या आज आमका आमच्या पातकाची खरी दुःख धरून कृपा मेळच्या पासून माग्या आज आम्ही हर एकले अस्कत देव जाणा आम्ही अस्कत आज आमच्या पातकांचे आमका समजणी आम्ही किती पातक केला खैसर आम्ही सुखोन पडल्या आणि की कंची पातका आणि की लिपोन आसात उक्ता पिसावनान खंयची पातका आम्ही कुमसरान सगळं बाकी आसा विशेष रान माग्या आज थोडी पातका आमका कळीतच ना ती पातक म्हणून आज त्या सोम्या लागी हे उत्तर क्लेम करताना मागया आज तसो पवित्रत्व आमका दाखवून देऊन दी आणि आमका त्या पथकांत जाऊन त्या पथकाच्या सवयेत जाऊन त्या पथकाच्या खतात जाऊन सुटका मेळच्या खातीर सांगता म्हणून परत एक पोटी Psalm 130 गट्ट तळ्यान आम्ही उसार्या Psalm 130 गुंडायेत जाऊन सर्वेस्परा हांव तुका सोम्या मुझे विनवण्याचे आमचे गुन्ह्या या पासून लोक सर्वेस्पराचे मुझो विश्वास
Fantiak Sheung Rautele Pahare Kara do सर्वेस prakasheta. Fantiak Sheung Rautele Pahare Kara Pransed Israel सर्वेस्ताचे विश्वासदवरू इत्याग सर्वेस्पराकडे असा काकुळ ताचे लागी आज भरती इस्रायला सगळ्यातच्या आपत्लो Psalm 137:8 Fantiak Sheung Rautele Pahare Kara Pransed Israel सर्वेस्परा इत्याग सर्वेस्पराकडे असा ताचे लागी असा इस्रायला तो सोडैतलो आमच्या दोन्ही हात वैर बार्या आज ताचे लागी असा तारणाची भरती ताचे लागी असा काकुळत ताचे लागी असल्या तिथली काकुळत आमच्या लागी ना तो देव काकुळतेसो सागर आणि तो आमका त्याच्या काकुळतेच्या सागरान बुडोवंक आशेता आज तो आमका आमच्या पातकाच्या खतांतलो पातकाच्या सवयेतलो सोडोवंक शकता आणि तो सोडयता ताका उलो मारतल्यांक केदीस तो इन्कार करना त्या देखून घट्ट त्याला आम्ही स्तुती करूया आणि प्रेज अँड वर्शिपाक आम्ही तयार जाऊया हालेलुया 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 रिया शियाराला बराबर बरा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. देव बरी सांज देव तुमकां सर्वांक आमकां सदांच राखून वरच्या आमच्या इश्ट सुम्या जेजू क्रिस्ताची स्तुती करूंक आमी सर्वां ह्या वेळा सांगता मेळ्ळ्या Isaiah 38:19 म्हणटा जी येतली तुजी स्तुती करतात आज हांव तुजी स्तुती करता ते पळय वै मोगाचेनो आज आमी जिवंत आसा आमी सुम्याची स्तुती करूंक शकता जायत्या जाणांक आयचो हो दीस पळोवंचो भाग मेळोंक ना वा जिवंत आसूनय ती मरण पावल्ले बरी जिवन आसात तांकां स्तुती करची तांक ना जावं करून पूण आमकां स्तुती करचे भाग मेळ्ळा सगळ्या काळसान आनी सगळ्या मनान ह्या वेळार आमी ताची स्तुती करया ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमच्या जिणेंत केल्ल्या हरेक उपकारा खातीर ताका कालसान हांव अर्गां दिवया सांगता मेळोन हें गीत आमी सांगता गावया सर्वेस्परा देवा मोदें तुजे परी कोणूच ना अंतराली प्रत्वेरी तुजे परी कोणूच ना सर्वेस्परा
सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा वयर सर्गा आणि सकल पृथ्वीर तुझे दुसरो देव कोणूच ना. वयर सर्गार आणि सकल पृथ्वीर तुझे दुसरो देव दुसरो कोणूच ना. There is no God like you in heaven above or on earth below. 1 Samuel 2:2 आमकां सांगता, सर्वेस्परा सारको पवित्र कोणूच ना, ताचे भायर कोणूच देव ना, आमच्या देवा सारकें खराब दुसरें ना. त्या समयान स्तुती कर. आता आम्ही हे गीत परत गावया. कालचं तावन हे गीत आम्ही परत गावया. सर्वेस्परा देवा मोदे तुझे परिना कोण, अंतरी पृथ्वीरी तुझे परिना कोण. सर्वेस्परा देवा मोदे तुझे परिना कोण, अंतरी पृथ्वीरी तुझे परिना कोण. तुझे परिना कोण, तुझे परिना कोण, अंतरी पृथ्वीरी तुझे परिना कोण, अंतरी पृथ्वीरी तुझे परिना कोण. तांबडो दर्यो विंगड करून ताच्या लोकांक ताणें सळोवन गेलें. उदकाच्या त्या राशीन गांवांत तांकां वचूंक जायना म्हूण ताणें चिंतलें जावं पुरो. पूण देवान त्या उदकाच्यान तांकां वाट करून तांकां सळोवन गेलें. तो व्हरतो देव आमचो जावन आसा. आमच्या हर एकनाचे कश्ट तो जाला. आज आमच्या हर एकनाच्या कश्टामध्ये भरवशाची वाट तो तयार करून आसा. तो सर्व बळवंत देव आमच्या मध्ये ह्या वेळार हजर आसा. आमच्या सगळ्या सत्तेन ताका आमी स्तुती करया. तांबडो दर्यो विंगड करून तुझ्या लोकांक सोडून गेले. तांबडो दर्यो विंगड करून तुझ्या लोकांक सोडून गेले. तुझ पळवून सरसटे वत उतर तुझे ते सरचे नाके दीस. तुझ पळवून सरसटे उतर तुझे ते सचे नाके दीस. सर्वेस्परा देवा मोदे तुझे परिना कोण, अंतराळी पृथ्वीरी तुझे परिना कोण. सर्वेस्परा देवा मोदे तुझे परिना कोण, अंतराळी पृथ्वीरी तुझे परिना कोण. ताच्या लोकांक भूक लागल्या वेळार आकाशात तावन ताणें मन्ना दान दिलें. सर्गेचो उंडो तांकां ताणें दिलो. अशें ताणें तांच्या लोकांची पोशण केलें. ताच्या सारको देव दुसरो कोणूच ना. ताच्या भायर दुसरो देव कोणूच ना. तोच व्हरतो देव, तोच रायांचो राय.
सर लोकांचो तो मोग करता, आमचोय तो मोग करता. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी अर्घां दिवया. आमचे हर एक कश्ट, आमचे हर एक उणेपण तो जाणा. ताच्या लोकांक ताणें मन्ना खावोवन तांचें पोट भरिल्लें. आज आमचे हर एक उणेपण तो भरता. आमच्या जिणेंत कसलेंय उणेपण जावं दी, तो भरती करता. ताका आमी स्तुती करया. सांगात म्हणून आमी गावया. सर्गी तमन्ना दिवून तुझ्या लोकांचे पोषण केले. सर्गी तमन्ना दिवून तुझ्या लोकांचे पोषण केले. तुझ्यासारखो ना कोणूच लोकांचो मोग करून. तुझ्या तसलो ना कोणूच लोकांचो मोग करून. सर्वेस्परा देवा मोदें तुझे बरी ना कोणूच. अंतराळी प्रतवेरी तुझे बरी ना कोणूच. सर्वेस्परा देवा मोदें तुझे बरी ना कोणूच. अंतराळी प्रतवेरी तुझे बरी ना कोणूच. तुझे बरी ना कोणूच. तुझे बरी ना कोणूच. अंतराळी प्रतवेरी तुझे बरी ना कोणूच. अंतराळी प्रतवेरी तुझे बरी ना कोणूच. ताच्या बच्चेक ताण लागले वेळी खटपात हांव ताणें उदक तांकां पिवंक दिलें. कसलेंय उणेपण तांकां जायनातले परी ताणें तांकां राखून व्हेलें. ताच्या सुस्वंत भुरग्यां परी ताणें तांचो पोस केलो. आज तो आमचो पोस करता. आमकां खंयचेंय उणें पडनाशें तो पळोवन घडयता. एक बापूय आपल्या भुरग्याक कसलेय वस्त उणें पडनातले बरी ज्या रितीन तो पळयता त्याच रितीन आमचो सर्गीचो बाप आमकां पळयता. आमकां सदांच राखता आनी सदांच सांबाळटा. हर एका अनवरांत रावन आमकां तो राखता. ताची आमी स्तुती करया. ताका आज अर्घां दिवया. सांगता आमी गावया. खटपाक उदक दिवून तुझ्या लोकांक पिवंक दिलें. खटपाक उदक हाडून तुझ्या लोकांक पिवंक दिलें. बोवाळ तें नांव तुजें आमकां सदांच राखून वचें. बोवाळ तें नांव तुजें आमकां सदांच राखून व्हरता. सर्वेस्परा देवा मोदें तुझे बरी ना कोणूच. अंतराळी प्रतवेरी तुझे बरी ना कोणूच. सर्वेस्परा देवा मोदें तुझे बरी ना कोणूच.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. पवित्रतम्या सदांच तूं आमच्या जिवितांत राव तुज्या मोगान आमकां भर जेजू थंय आमकां सदांच एकवटान दवर सोम्या मुखार आमी दिंपेर पडोवंक ताका नमस्कार करूंक आमकां फावो कर आमचो भावार्थ धंडलतना आमी सोम्या थंय विश्वासी रावंक आमकां कृपा दी आमकां सदांच सोम्या थंय एकवटान दवर पवित्रतम्या आमकां तुज्या देण्यांनी भर आमकां तुज्या फळांनी भर उस्वाराची भुरगीं आमकां कर सदांच आमकां राख सदांच आमकां चलय हर एका वेळार तूंच आमचो आदार आमचेर सलवणी येताना आमी निराशी जाताना तूंच आमकां सोम्या थंय व्हर आनी आमकां बळवंत कर पवित्रतम्या तुज्या देण्यांनी आमकां भर तुज्या फळांनी आमकां भर आमचो भावार्थ धंडलतना तूंच आमकां सोम्याच्या उजवाडांत भर आमकां सोम्याच्या वाटेन चलोवंक धैर्य आनी कृपा तूं आमकां फावो कर पवित्र आत्मा आ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा
घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। आमच्या जिणेंत हरएक जायते जाण आसात जो आमकां दुखयतात। आमचे विशीं नाका जाल्ली खबरोबर आमचें इमेज पाड केल्लें जावन आसा। तांकां बोगसूंक आमकां जायते फावटी मस्तू कश्ट भोगतात। थोडे फावटी असाध्य म्हूण भोगतात। पवित्र आत्म्या म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तांचे पासून मागून तांचो मोग करूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी। आज हें आमचें प्रार्थना जावं दी। पवित्र आत्म्या म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तांचे पासून मागून तांचो मोग करूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी। तुवें पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक म्हाका निर्मी। तुज्या येण्यान म्हजें अंतस्करण नितळ निर्मळ कर। पळय, पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमचें अंतस्करण नितळ निर्मळ जाता। आज आमी पवित्र आत्म्याक मागोन घेवया। पवित्र आत्म्या आमचें अंतस्करण नितळ निर्मळ कर। म्हज्या काळजांत प्रीत मोग वाडय। म्हाका दुखयल्ल्यांक म्हाका कश्ट दिल्ल्याक म्हाका दग दिल्ल्या हरएकल्याक बोगसूंची कृपा म्हाका दी। म्हजें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भर। बऱ्या शेगुणांनी आमकां भर आनी आमकां सर्गीच्या सुखाक पावय। ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। जेसू म्हणटा, हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत। जेसू म्हणटा, हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत। म्हजे मारिफात केल्ल्या शिवाय कोणेच बापा जशी वचूंक जायना। जेसूचें नांव सगळ्या नांवां परस वर्तें जावन आसा। उंच अंतराळी सकयल पाताळी म्हणसर दुसरें नांव देवान कोणाकच दिल्लें ना। तें वर्तें नांव जेसूचें जावन आसा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरा, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरा, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही मार्ग
यीशु ही जीवन है मेरा, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया 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 सगळे आम्ही स्तुती करूया. सगळे तुमचे माईक अनम्यूट करा. आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Shania. God bless you. देव तुझ्या
मुकल्या मिसावांत आनी केसर तुका आशिर्वादांनी भरून दी आनी केसर देणांनी भरून दी आनी त्या रितीन तुका ताच्या महिम्यापासत यूज करून दी. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मध्ये आसात ब्रदर फ्रांसिस लोबो. आमकां देवाचे उत्तर दिवंक ब्रदर वेलकम. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. मी Yes, sir. बरी म्हणपात येतो. Praise the Lord. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. मग आज मी आमच्या मागण्या जिवितांत म्हाका मस्त मागणी येतात. सुमार जाणां मागणी आनी मागण्यात आशिल्ल्यान म्हणूनच येतात मागणी. एका वेळी म्हणटा आपल्या दुयेची खंत, कठीण खंत, एग्जाम हाका खंयच्या जॉबा खातीर एग्जाम बरयता भुरगे. खंयच्या म्हणी एका पेपरांत उणे मार्क्स पडतात, पास जायना. एक अटेम्प्ट न्हय, 2 अटेम्प्ट न्हय, 3 अटेम्प्ट, निराश जावन डिप्रेशनाक सयत वता भुरगे. हे जी जाताच आसा आवयक एका रितीची खंत आनी मागणी येतात घोवा खातीर. माग ब्रदर बेबदेपणांत असो घोव कठीण तरान घरांत टेन्शन, वारी, भुरग्यांच्या शिकपा आयुश्यांत आवय बापायक वारी पयलींच्या बरी ना. आतां एकदम कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड म्हण वयता. प्रेज द लॉर्ड. कॉम्पिटिटीव जाल्ल्यान कितें जालां, आमी आनेका भुरग्यां संगत आमच्या भुरग्यांक कंपेर करता. आमचो भुरगो बरो मार्क्स काडल्यार तेंच्या 99 मार्क्स काडून आयला आनी आवयक कळटा या बापायक कळटा कुशिल्ल्या भुरग्यान 100 मार्क्स काडून गेल्यात. घरान मम्मी 99 मार्क्स काडल्यात म्हणल्याच त्या भुरग्या थंय संतोष पावून त्या भुरग्याक एनकरेज करच्या बदलाक ताणें 100 काडल्यात तुका कित्याक काडूंक जावना. भुरगीं निराश जातात, भुरगीं सयत डिसपॉयंट जातात. पूण आमकां कळना. आमी भुरग्याच्या त्या उमेदीन आयिल्लो भुरग्याचेर शेळे उदक उडयल्ल्या बरी जाता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यान आमी जेजू बऱ्या गोवळ्या बरी जाल्या. 9 बोकऱ्यांक सोडून एक बोकऱ्याक सांडून गेल्ल्या एका शेळयेक जेजू सांडून गेल्ल्या शेळयेक सोदून गेलो. आमी ते एक मार्क्स सोदून वेतात. आमी भुरग्याच्या मनार कितें करता आमकां कळना. अश्यो साबार समस्या आमकां आमच्या दिसान दीस हर एक दीस आमकां टेन्शन, वरी, एंग्जायटी, फायनान्शियल मस्त जाणां म्हाका बरयतात ब्रदर आमचे फायनान्शियल पोजिशन समाना. माग ब्रदर. आनी थोड्यांक हेल्थ इश्यू मेजर आजकाल मस्त जाणां विविध तरांच्या पिडेंत कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटॅक, हार्टांत स्टंट बसयचे. आयच्या काळात पिडेक आमकां पयशे मस्त जाय. परच आमच्याच हांगा वाड्याची एक भयण सरली. तिका फादर एडमीट केल्लें, MICंत एडमीट केल्लें. एका दिसाक 60,000 रुपीज दुबळ्यांनी खर्च जातात. हप्त्या वयर म्हणटना 4-5 लाख बील जावन येता मेडिसीन सोडून. एक वटेन पिडा आनी एक वटेन पयशे, मस्त तरांचे वारीस. मगाच्यान ह्या संदर्भांत ह्या परिस्थितींत आज आमी
देव आमचे वरीस कसो काण घेता, आमकां ह्या वरीतावन सुटका कसो दिता. आमकां खंत बेजाराय आसा, खंत बेजाराय ना तितलें कोणूच ना, पूण आमी जेजूचेर विश्वास दवरलेली. ह्या खंत बेजाऱ्याचेर कशें आमी खंत बेजाऱ्यान सुटका जोडचें आमी आज कशें आयकूंक प्रयत्न करया. मगाच्या न्हू देव आमकां इतलें अपुरबायच्यो बसवण्यो दिता, तितल्यो अपुरबायच्या बसवण्या मार्फत तो आमच्या हर एक परिस्थितीन तो आसा. तो हर एक परिस्थितीन आसा, आमकां तो त्या परिस्थितींत आधार दिता. ती परिस्थिती संपूर्ण बदलता म्हणून हांव सांगिना, पूण त्या परिस्थितींत एक चिंत्या एक व्हडलें वारें वादळ आयलां, पूण त्या परिस्थितींत तूं काम आसवेत, टेंशन नासतना, वरी नासतना आसचेतले जेजू आमकां फोव करता. हें आमी कशें म्हणलें जाणा जावया. आमकां सगळ्यांक इगोत्ता जेजून भोव अपुरबायचें तें माथेवाच्या वांजिलांत 11व्या अध्यायांत 28-30 वचनांनी आमकां दिवन आसची ती अपुरबायची बसवणी. ती ह्या 2000 वर्सांत जेजून दिल्ल्या त्या 2000 वर्सांत मोगाच्या न्हू हजारांचो हजार, लाखांचो लाख लोक जी कोणें ह्या जेजूच्या आपोवण्याचेर, ह्या बसवण्याचेर विश्वास दवरला, ती सदांच शांतीन समाधानान आसूंक शकतात. ती बसवणी तुमकां सगळ्यांक वता. येया तुमी कश्टांतल्यान न्हू, वजन वयतलें न्हू, म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितां. म्हजें जून तुमी घेया आनी म्हजे तावन शिका, हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आनी मोगाच्या न्हू जेजू म्हणटा, म्हजें जूं हांव हाळू. हय की न्हय? हें आमकां वता सगळ्यांक. जेजू आमकां आपोवणें दिता. सो इट्स अ ब्युटिफूल इन्विटेशन. हें इन्विटेशन आमकां जेजूचें, कम टू मी, कम टू मी, म्हजे सरशी येया तुमी. कशें आमी जेजू सरशी येवचें कशें? आमच्याच बळान? ह्या आमची बुदवंतकाय उपयोगसून खंयच्या परिस्थितींत असो ती परिस्थिती, त्या प्रॉब्लम, तें आमचें कितें कश्ट, पिडा, या आनी कितें फायनान्शियल प्रॉब्लम, ह्या भुरग्यांचें प्रॉब्लम, चिंत्या घोव बायलां मदें संबंद बिगडला, रॉंग रिलेशनशीप, रिजेक्टेड पेन, आमकां रिजेक्शनाचें म्हाका ठुकरायलां, म्हाका स्विकार करूंक ना. ह्या सर परिस्थितींत जेजून आमकां दिवचें आपोवणें. ह्या वेळार आमी कशें करता? आमी आमच्याच बळान तें सॉल्व करूंक पळयता? आमी जेजू तायन जाय की येता? जेजून आमकां आपयलां न्हय आमी तें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक. तें ओजें जेजू वयता. जेजून सांगून आसचें, म्हजें जूं तुमी खाण घ्या, म्हजें जूं व्हावूंक सुलभ. जेजूचें जूं आमी खाण घेवन आमचें जूं जेजूक, आमचें ओजें जेजूक दिवचें. पळय मोगाच्या न्हू, भोव अपुरबायची बसवणी ती. खंयच्याय परिस्थिती आसूं, कितलेय कश्टांचें, आमकां असाध्य म्हणलें तसली परिस्थिती आसूंक पुरो. हांव न्हयना, तुमी हांगा म्हाका आयकतना कितलीं जाणां कसले फायनान्शियल प्रॉब्लम्सांत आसात, कसली तुमची खंत हुस्को, कसले तुमची बेजाराई, ह्या निराशा, भें, मस्तू जाणांक भें, त्या परिस्थिती चिंतना, नियाळटना भें दिसता. मस्तू जाणां आमी त्या भियांतच आमचे दीस पाशार करता. पूण आमी जेजू थंय येतोंगी. अपुरबायन जेजून सांगलां फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 6 आनी 7 वचन तिके आयकया.
कसलोच खंत हुसको धरी नाकात. कसलोच खंत हुसको धरी नाकात. हर एक तुमची गरज हर एक तुमची गरज मागण्यांनी आणि उपकारी मनान मागणे आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. तोवळ आमच्या जाणवायेन आमच्या जाणवायेक आटापोवंक नजो जाल्ले जाणवेन आटापोवंक नजो जाल्ले तें देणे हें देणे देवाचें समाधान देवाचें समाधान तुमची काळजां तुमची काळजां आणि तुमची मनां आणि तुमची मोनां ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले. शाबीत राखतले. पळय हांगा आमकां प्रॉब्लम्स ना म्हणना, आमकां प्रॉब्लम्स येतात आनी ते प्रॉब्लम्स कितें म्हण देवाक वता. तुमी हांगा म्हाका आयकतले हर एकल्यांचे तुमचें खंत बेजाराय कितें, तुमचो हुस्को कितें, तुमचें पिडा शिडा कितें, तुमचे कश्ट कितें, तुमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम्स कितें, हर एक जेजू गोत्ता. गोत्त आसा जाल्यार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, कसल्यांच खंत हुस्को दवरिनासतना तुमच्यो गरजो उचारून सांगा. आमच्यो गरजो उपकारी काळजान उचारून सांगा. उपकार कित्याक आमी पयल्यान थँक्स म्हणचें विथ थँक्स गिवींग. कित्याक पयल्यान थँक्स म्हणचें, म्हाका खंडीत म्हजो देव म्हजे गरज पुरयता. ह्या वेळार अशें आमी आमची गरज, आमची कश्ट, आमची खंत बेजाराय, आमचे पिडा, आमचे रोग आमी जेजू कडेन सांगता आसतना, ह्या भावार्थान आमी सांगता आसतना आमच्या जाणवायेक मिटवोवचें समाधान, देवाचें समाधान. कोणाचें समाधान तें? देवाचें समाधान. देवाचें समाधान कितें करता? परत्यान तितकेशें तें आयकाया. 7वें वचन. प्रेज द लॉर्ड. थंयच 7वें वचन आत्तां वाचलें. तोवळ आमचे जाणवायेन तर आमच्या जाणवायेन आटापोवंक नजो जाल्ले तें देणे देवाचें समाधान पीस दॅट सरपासीस ऑल अवर अंडरस्टँडींग. तुमची काळजां आमची काळजां पळय आतां पळया तें समाधानाचो उद्देश देवाचे उतर कितें प्रॉमीस करताच आसा. तुमकां समाधान प्रॉमीस करताच आसा. कितें करचें की तुमची काळजां आणि तुमची मनां आनी तुमची मोनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. शाबीत राखतले. पळय आमकां कितले पटी थोडे आमी हें उतर कितलें सोबीत, कितली सोबीत बसवणी पळय मोगाच्यो न्हू. आमकां टेन्शना वरवीं आमची BP चडटा, आमचें शुगर चडटा, आमचें कोलेस्ट्रॉल वाडटा आनी हार्ट अटॅक जावचे चान्स आसतात. आमकां सबार प्रॉब्लमा वेळार तें टेन्शन काण घेतना हार्ट अटॅक जाता. आमच्या मतीक मस्त जाणांक ब्रेन हेमरेज जाता. टेन्शन वरी एंग्जायटी वरवीं ब्रेन हेमरेज जाता. हें जाणा आशिल्लो देव आमकां असलें समाधान दिता आनी तें समाधान कितें करता, आमचें काळीज आनी आमचें मन शाबीत राखता. पळयात कितली सोबीत बसवणी. आमकां हार्ट अटॅक जावचें राखता, आमकां ब्रेन हेमरेज जावचें राखता, आमच्या मतीक असलें समाधान दिता. प्रॉब्लम ना म्हण न्हय, पूण त्या प्रॉब्लमांत आमी समाधानेन आसूंक आमकां देव फाव करता. इतलें बरी बसवणी, इतलें बरें इन्विटेशन. कम टू मी, येया म्हजे सर्ची, येया म्हजे सर्ची. आज मस्त जाणां आमी जेजू सर्शी येवच्या बदलाक कितें करता. त्या देखून आमकां रोमाकारांक बरयल्ल्या 12व्या अध्यायांत 2ऱ्या वचनांत देवाचें उतर अशें सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12 अध्याय 2ऱ्या वचन. ह्या संसाराची चाल ह्या संसाराची चाल तुम्ही आदारी नाकात. तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोनां नवी जावं. तुमचे जिणेचेंच रूपांतर जावन बी ट्रान्सफॉर्म्ड. पळया, डू नॉट कन्फॉर्म टू द स्टँडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बट बी इनवर्डली ट्रान्सफॉर्म्ड.
तोवर तुम्ही देवाची देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतेल्यात आणि आनी खंयचें देवाक बरें देवाक मानतात देवाक खंयचें मान वता तें आणि संपूर्ण म्हण परफेक्ट तुम्ही समजून घेते तुम्ही समजून घेतल्यात. पळया अंगात आमकां ह्या टेन्शनांतावन ह्या वरीतावन ह्या एन्जायटीतावन ह्या भियातावन फियर्स ह्या सर्वातावन न्हू आमकां सुटका जाय जाल्यार सांग पावल आमकां हें देवाचें उतर आमकां रिन्यूवल ऑफ मायंड बी रिन्यूड बी ट्रान्सफॉर्म्ड. आमचें चिंताप बदलचें आमचें चिंताप बदलचें म्हणटा. सिच्युएशन बदलना सर्कमस्टान्स बदलना बघा त्या सर्कमस्टान्साक म्हजें मन म्हजें चिंताप बदलचे मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वय हें चिंताप आमचें बदलचें पडटा. ते वेळा आमी देवाची खुशी जाणा जाता. देवाचे खुशी जाणा जातना आमी देवाच्या खुशेक पवित्र आत्मा आतां भुरगें पवित्र आत्म्याचें गीत गावयतलें. त्या परिस्थितींत पवित्र आत्मो आमकां स्पिरीट ऑफ पीस म्हणटात. पवित्र आत्मो स्पिरीट ऑफ पीस ऑल्सो. तो समाधानाचो आत्मो आमकां आमच्या समजण एकमेकांचें समाधान आमच्या काळजांनी मनांनी आसा करता आनी आमकां राखून सांबाळटा. आमचें काळीज सांबाळटा राखता. आमचें मन राखता सांबाळटा. हें जावन आसा मोगाचें न्हू. आज आमी आमच्या टेन्शनांतावन बरीच एन्जायटी हय आमकां मात्र न्ही सगळ्यांक आसता. पूण म्हाका जाल्ल्या वेळार हांव एकदम टेन्शनान पडटा एकदम एन्जायटी एकदम वरी हें सगळ्यांक कितें आतां इंडिविज्युअली हर एका मनशांक तें जाताच आसता आमकां कळना. पूण आमकां तुका आनी म्हाका मोगाच्या भाव आनी भयणी जीं कोण म्हाका आयका तेच आसात आमकां मोगाळ जेजून इतलो मोगाळ जेजू आमकां इतलें सोबीत इन्विटेशन दिता आनी बसयता. द पीस दॅट सरपासीस ऑल अंडरस्टँडींग. आमच्या समाधान एकमेक आमच्या जाणवे एकमेकांचें समाधान देव आमकां फाव करता. त्या देखून रिन्यूवल ऑफ अवर मायंड. आमचें मन नवें जायचें. आमचें थंय बदलाव हाडचें. आमचें चिंतपा थंय बदलाव हाडचें. आमी कितें चिंतूं त्या परिस्थितीक कितें चिंतूं त्याच आमकां बदलाव हाडचें पडटा. पळय मोगाचें न्हू आमी सबार फावटी आमी देवान आमच्या देवान आमकां कितें पुरो फाव केलां कितें तो फाव करूंक शकता हें पुरा विसरता. आमकां म्हज्या जिवितांत देवान म्हजें तें कितें केलां म्हणलें आमी विसरता. ह्या म्हजो देव कोण म्हणलें विसरता. केदो वर्तो देव ताका कितेंय असाध्य ना म्हणलें विसरता. पळया मोगाचें न्हू आमी कितें करता मस्त फावटी परिस्थितीक पळयता त्या प्रॉब्लमाक पळयता तें पिडेक पळयता. डॉक्टरान सांगलां कॅन्सर जालां कॅन्सर जालां 2 म्हयने म्हण सांगल्यात. आमी डॉक्टरान सांगलें पळयता 2 म्हयने कॅन्सर ती पिडा पळयता. आनी कितें हार्ट अटॅक किडनी फेल आनी कितें तें पळयता. ह्या परिस्थितीक 10 वर्साच्या अंताक पावलें हांव परिस्थिती पळयता. पळया बसयल्ल्या गांवाक पावता म्हणटाना मोयजेन 12 स्पायसांक धाडलें गुडाचारीक धाडलें त्या पुरा वचून फायंड आवट करया म्हण. 12 जाण गेले आनी थंय पळयतात अनाथाच्या कुळयेचे राक्कोस आसात लांब लांब. हे तांचे मुखार देंपे बरी दिसले म्हणटात ते येवन. आमी देंप्या बरी आसूं थंय दूद आनी मोव वाडचो गांव तो वयी. पूण थंय व्हडले कोटी बांदल्यात तांणी व्हडले व्हडले पागोर बांदल्यात आकाशाक पावचे तसले पागोर बांदल्यात आनी ते राक्कोस आसात. आमी त्या राक्कोसा मुखार आमी एक देंप्या बरी दिसले. कितले जाण 12 जाणांक 10 जाण म्हणाले.
पळयात रक्कोस आहले नीज, रक्कोस ना म्हणना. पण कालेब आनी जोशुआन कितें केलें, ताणीय त्या रक्कोसांक पळयल्लें, ताणीय ती कोटयेंनी पळयल्लीं, तांचे मुखार तेय देंपे बरें चालले, ना म्हणना. पण ताणी कितें म्हळें, ना आमचो देव बलिश्ट, आमकां तांचेर जैत करूंक साध्य आसा, आमी वचया. आनी हे 10 जाणांनी त्या राक्षसांक पळयलें. पूण जोशुआ आनी कालेबान आपलो देव कोण, इजिप्टांत इतली 10 खरगां इजिप्टकारांचेर घालून आमकां भायर काडिल्लो देव, मन्ना दिल्लो देव, खडपातावन उदक दिल्लो देव, तो आमचो देव. आनी देवाक पळयलें, प्रॉब्लमाक न्ही, राक्षसांक न्ही. आमच्याय जिवितांत तशें जाता मोगाचें न्हू. आमी कितें करता, कॅन्सर म्हणल्यार राक्षसाक पळयता, किडनी फेल जाल्या म्हणल्यार राक्षसाक पळयता, त्या परिस्थितीक पळयता. आनी ती परिस्थिती कितें जाता, म्हाका जैंट, they saw the giants were there, there were giants, no doubt, but 10 people saw the giants, but only 2 saw their God who is bigger than those giants. आमी तितल्यान ती परिस्थिती आमकां जैंट जाता, पण आमी त्या परिस्थितीक पळोवचें न्ही. कशें जोशुआ आनी कालेबान आपल्या देवाक पळयलें आनी म्हणालें, ना आमकां तांचेर जैत करूंक साध्य आसा, आमी तो गांव आमचो कणकण घेतल्या. कित्याक देवान बसयल्लो, दूद आनी मोव वळच्या गांवाक हांव तुमकां दितलो, तांचेर हांव तांचेर झुजतलो. हे आपल्या बळाचेर झुजल्यार ते राक्षस खावन घालतात म्हण भियेले. पूण जोशुआ आनी कालेब आमी झुजचें न्ही, आमी झुजचें न्ही, आमचो देव झुजता. ताणें तें पळयलें मोगाचें न्हू. हें जावन आसा रिन्यूवल ऑफ अवर मायंड. आमचें चिंतप, हांगा 10 जाणांचें चिंतप एक जालें, पूण ह्या दोगांचें चिंतप दुसरेंच जालें. रिन्यूवल ऑफ अवर मायंड म्हळ्यार आमी चिंतचें, आमचें चिंतपाचें, चिंतचें आमी कितें चिंतता तातूंत परिवर्तन येवंक आसा. रिन्यूवल ऑफ अवर मायंड हें जावन आसा मोगाचें न्हू. आमी टेन्शनांतावन वरिसांतावन फ्री जावचें, ना जाल्यार आमकां साध्य ना. पळय मोगाचें न्हू, त्या देखूनच आमी केदळा टेन्शनाक पळयता, सर्कमस्टान्साक पळयता, आमचें टेन्शन, वरी, एंग्जायटी वाडटा. पण आमी आमच्या देवाक पळयता, आमकां कोणें आपोवणें दिलां, जेजून आपोवणें दिलां. सर्ग संवसाराचो रचणार, ताका असाध्य म्हणलें कांयच ना. ताका पळयता ते जाळा सगळी सारकें जाता. पळय मोगाचें न्हू, आमकां देवाचेर संपूर्णपणान भरवसो दवरूंक, आमकां देवान त्या टेन्शनाचेर, वरिसांचेर, एंग्जायटीचेर, खंयचेय सर्कमस्टन्स आसूं दी, खंयचेय संदर्भ आसूं दी, पिडा आसूं दी, आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम आसूं दी, आमच्या भुरग्यांचें प्रॉब्लम आसूं दी, आमच्या भुरग्यांचें शिकपाचें प्रॉब्लम आसूं दी, आमच्या घोव बायलां मदल्या संबंदांत प्रॉब्लम आसूं दी, खंयचेय प्रॉब्लम आसूं दी, त्या प्रॉब्लमांतावन आमी हें जायतें जाल्यार, ते टेन्शनांतावन फ्री जायतें जाल्यार, वरिसांतावन फ्री जायतें, भियातावन फ्री. खबर जाणांक बे राती न्हीद पडना, राती न्हीद पडना, फाल्यां कितें करचें कळना, मध्यान राती जाग जाता, तेंच चिंताप येता, तेंच भंय येता. हाऊ टू फेस दीस प्रॉब्लम टुमॉरो मॉर्निंग, कशें प्रॉब्लम फेस करचें. मोगाचें न्हू, जेजून आमकां बोवा परब्यान ह्या प्रॉब्लम्सांतावन आमी मेकळे जावंक आमकां मातेवाच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत 25 तावन 34 म्हणचेर तीं वचनां बोवा परब्याची सांगल्यांत. तुमी वाचा, नोट करून घेया, वेळ जावन येता तसा. नोट करून घेया. चॅप्टर 6, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 to 34. कितें म्हणटा जेजू,
तुमी कितें खावचें, न्हेसचें, पिवचें, पांगुरचें ह्या विशयान कित्याक चिंता करतात? हा, ह्याच विशयान कित्याक चिंता करतात? त्या आकाशाच्या सुकण्यांक पळया, ती ओंपिनात, लुविनात, देव तांकां पोसिना. ती सुकणी पळया, काट सुकणी पळया, सालमावरायाच्या की चड सोबीत ती आपले तांकां देवान न्हेसयल्लें. तशें आसतना तुमी तांच्या कितले उत्तीम मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी जेजूची ही उतरां बारीक गमन दिजे. तुमी तांच्या कितली उत्तीम, कित्याक जेजू तशें म्हणटा? ती जेजूची रचना, ती सुकणी आसूं, फुलां आसूं, हर एक जेजूची रचना वही. पूण तुमी, हांव आनी तुमी मोगाच्या न्हू, आमी देवाचे पूत धुवो. आपल्याच सारक्या सोबायन म्हाका आनी तुका रचला, आपल्याच सारक्या सोबायन तुका आनी म्हाका रचला. तर आमची त्या गिरबुजांची देव तितलो मोग करता जाल्यार आपल्या रचल्या त्या काट फुलांचो मोग, आज सकाळीं उदेल्ली सांजेर भावतात, उज्यान घालतात, तसल्यांचो मोग करता जाल्यार तर मोगाच्या भावांनी म्हणली भणी, तुका आनी म्हाका आपल्या रक्तान, आपल्या पुताच्या अमोलीक रक्तान मोलाक घेतलो देव, आमचे खातीर आपलो जीवत दिल्लो देव, आमकां कितें जाय तें दिना? तुमकां कित्याची गरज आसा, खंयच्याची गरज आसा, तुमचो बाप जाणा आसा? फाल्यांची तुमी कित्याक चिंता करतात? फाल्यांचें फाल्यांक आसूं. होय, एक शिकोणदार सोबीत सांगता, येस्टरडे इज इन द टूम, टुमॉरो इज इन द वूम्ब, ओनली टुडे. जेजू सेम सांगता, फाल्यांचेर आमकां अधिकार ना खंय. तूं कितलें चिंतून पळया मोगाचो न्हू, तुमी कितले पोटी फाल्यांचें चिंतून, परवांचें चिंतून आमचे रातभर आमी आमचें समाधान उगडून काडलेलां. फाल्यांचें तुका दिना देव, तुका आज मात्र दिला. आनी आज तुका म्हाका कितें गरजेचें देवाक गोत्त आसा आनी तो तें दिता. फाल्यांचें म्हाका दिना. देखून जेजून आमचो बापा मागण्यांत आयचो दीस पडतो ग्रास, फाल्यांचो मागूंक शिकोवना. फाल्यांचें कंट्रोल आमकां दिना देव. फाल्यां तूं कंट्रोल कर, आज कंट्रोल करूंक जायना, तें फाल्यांचें फाल्यांक. फाल्यांची खंत फाल्यांक आसूं, जेजून सांगलां. मोगाचें न्हू, आमकां गोत्त जे आमचे खातीर आपल्या पुताक समर्पण दिल्ल्या देवाक, ती कशें रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8वें अध्याय 30 आनी 2 वचन वाच पळया. रोमन्स 8:32. आपल्या काशा पुताक सहित बाकी दवरी नसता वय. हा, आमा समेस्त पासोत ताका सण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावत. पळया कितलें सोबीत बसवणी. पळया मोगाचें न्हू, आपल्या एकल्याच पुताक देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर दिला. द रिचेस्ट गिफ्ट, रिचेस्ट. हाका आमी कंपेर करूंक सारकें. बाकी पुराक शुल्लक मोगाच्या भावांनी भयणी. म्हाका म्हाज्या पयशांची गरज तीरसोवचें देवाक शुल्लक, म्हजी पिडा गुण करचें शुल्लक, म्हजें खंयचेंय प्रॉब्लम, खंयचेंय वरी, खंयचेंय टेन्शन निवारचें देवाक शुल्लक. कित्याक? आपल्या एकल्याच पुताक म्हजे खातीर तुमचे खातीर भेटयल्लो. हेर कितेंय दिनासतना रावत काय? तर तुमी आनी हांवें चिंता करचें काल्याक, ह्या चिंता जावन, ह्या वरी जावन, ह्या कितें म्हणटा आमी टेन्शन, वरी, एंग्जायटी, फियर, ह्या सर्वांतावन आमकां संपूर्ण तरान सुटका जोडून रावूंक बोवा पुरबायचें बसवणी जेजूची आसा, देवाची आसा. भगवान पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायाच्या 7व्या वचनांत सांगता, बोवा पुरबायन सांगता, आयकया. 1 Peter chapter 5 verse 7.
सगळ्यो तुमचो हुस्को सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. पळया कितली हे ल्हानशे वर्स पयल्या सुवातेर आयकया. सगळो तुमचो हुस्को, कितें सगळो तुमचो हुस्को, एक न्ही, दोन न्ही, थोडे मात्र न्ही, धाकट्यो व्हडल्यो तुमचेच कडेन दोन काणी घेतात ना. सगळ्यो कितल्योय त्यो आसूं दीत, तुमची कितलीय प्रॉब्लम्स आसूं दीत, खंयच्याय तरेचे प्रॉब्लम्स आसूं दीत, हर एकी सगळ्यो एकच एक तुमी दवरून काणी येवंक ना. सगळ्यो तुमचो हुस्को तुमी ताका सोण सोडा. कास्ट युअर बर्डन्स. कास्ट म्हणलें तो शिकवणदार अशें सांगता, कास्ट म्हळ्यार ताचें ओरिजिनल मिनींग खंय थ्रो इट. थ्रो इट कशें अशें उडोवचें न्हय. थ्रो इट फोर्सिबली. तुमचे सगळे खंत हुस्को देवाच्या पांय थळा उडया, सोण सोडा, धरून खाण घेनाकात. कित्याक आमी सोण दिजे, कित्याक सोण सोडचें देवा जेजूच्या पांय थळा उडोवचें? बिकॉज ही केअर्स फॉर यू. ही केअर्स फॉर यू. तुमचे जतन घेता तो. अरे मोगाच्या भावांनी भयणी, चिंतून पळया, चिंतून पळया आमी. ताणें आमची केअर काणी घेना जाल्यार आमी आसोंगी. ही केअर्स फॉर यू. तो पयस ना, आमकां लागीं आसा, भोव लागीं आसा तो देव. आमचे सर खंत हुस्को तो जाणा आसा, आमची ल्हानांतली ल्हान गरज जाणा आसा. देखून जेजून सांगूना की तुमी मागच्या आदींचो तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां खंयच्या वस्तूची गरज आसा म्हूण जाणा आसा. मागच्या आदीन तो जाणा आसा. तो इतलो लागीं आसा, तो आमचे भितर जियेता. ताका म्हजे गत नांगी, म्हजी खंत बेजार कितें, म्हजें ल्हानांतलें ल्हान नीड ही नोस. ल्हानांतलें ल्हान, स्मॉलेस्ट. आनी ल्हानांतलें ल्हान गोत्तो आसा जाल्यार व्हडांतलें व्हड गोत्तो नांगी. तर कितें आमी खंत हुस्को दवरचो? तूं म्हाका सोण दिया म्हूण सांगता आसतना वेन इज इनवायटींग यू, कास्ट युअर बर्डन्स ऑन टू मी. I love you, I care for you. Praise the Lord. Praise the Lord. वचन मस्त आसा. मोठवें एंड करता मोठव्यान. पळया, चिंत्या तुमकां व्हडलें फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा, व्हडलें कोण पुरो आयकतात आसात, तुमी खंय जावन आयकूंक पुरो, ह्या मुखार हें रेकॉर्ड जालें आनी केदाळा पुरो आयकूंक पुरो. पूण आयकया, तुमकां व्हडलें फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा. एक कितें, आमी जेजूच्यो बसवण्यो आमकां एकच, आमी सकाळीं उठ्ठाना आमी आमचे प्रॉब्लम पळयत, नाजाल्यार आमकां प्रोवायड करतल्या देवाक पळयत. आमचे प्रॉब्लम आमी मॅग्निफाय करवेत, आमचो येदो व्हरतो देव ताका मॅग्निफाय करवेत. आमचें खंत हुस्को आमी तें पळयत, ना हें पुरा निवारचो हाचे सर वापरास त्या देवाक आमी पळयत. आनी आमकां हे फायनान्शियल प्रॉब्लम जातना हर एक देवाच्यो बसवण्यो त्यो आमचे वंटार आसचे. तें आमी मस्तपती येसुये प्रभू येंदू तुका रक्षण स्वामी जेजू क्रिस्त तुजो सोमी म्हण तूं परगटतना काळजांत हांव सतमानन वंटांनी परगटतना आमची सोडवण जाता म्हणटा. त्या उतरांचो अर्थ आमी समजून काणयो ना. देवाच्यो सकट बसवण्यो मोगाच्यो न्हू, तूं काळजांत हांव सतमानन वंटांनी परगटतना तुजी सोडवण जाता. पळया, काळजांत हांव सतमानन जेजू सोमी म्हण परगटतना तुजी सोडवण जाता. आतां पळया, तुका फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 तिगे वाच पळय. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 तुमी कोणी वाचवेत? टायम सेव करया आमी.
जेजू क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां असलेले धराळ संपत्ते वरवीं धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर म्हजो देव गरजांक सर तुमच्यो गरजो उदारपणे पावतलो. उदारपणी पावतलो. माय गॉड विल सप्लाय ऑल युअर नीड्स इन क्राइस्ट जीसस फ्रॉम द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी. तुमचे तेचे म्हटले फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसूं दी, ही बसावणी क्लेम कर, ही बसावणी क्लेम कर. तुका कॅन्सर जाला म्हण सांगता डॉक्टर, ओके डॉक्टर करेक्ट, डॉक्टर चूक म्हण हांव सांगिना. तें डायग्नोसीस केलें, सीटी स्कॅन MRI केलें, पुरो करेक्टच. पण त्या सर्व परस व्हडलो देव तुजो. Psalm 103 verse 3, कीर्तन 103 verse 3 वाचा तिके. हांव सांगता तो सगळे तुजे अपराध बक्षितलो आनी सगळी तुजी पिडा गुण करतलो. मेळ्ळें? सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, हां, सर तुज्यो पिडा पयस सर तुजी पिडा. पळया मोगाचें न्हू, सर्व सर्व म्हणटाना नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन. Let it be cancer, let it be kidney failure, let it be heart attack, let it be brain hemorrhage, arthritis, rheumatism, spondylitis, slip disc, liver cirrhosis, kidney failure, kidney stone. खंयचे सर तुजी पिडा बक्षीत हें गुण करता. कित्याक आमी वरी करचें? ताची बसोवणी. यू कॅन चॅलेंज हिम. तुवें सांगलें सर पिडा बक्षीत गुण करता म्हण न्हू, गुण कर. म्हज्या घोवाक गुण कर, म्हज्या बायलेक गुण कर, म्हज्या पुताक गुण कर, म्हज्या आवयक गुण कर. चॅलेंज हिम. वरी कर नाका. स्टॉप वरींग, स्टॉप वरींग. Worry, fear, anxiety, they are not your companions. In the God's dictionary, it's not there. Praise the Lord. तुझी भुरगीं शिकपांत आनी खंयच्यान हुशार नात, प्रॉस्पर जातात नात, वयर येतात नात, खंय गेल्यार आडकाल जाता, हर एक इंटरव्यू फेल जाता, हर एक क्वेश्चन हें जाता, डिसअपॉयंटमेंट. वरी नॉट. Joshua 1:8-9 कितें म्हणटा? Let the book of this law be on your lips. Read it day and night, meditate upon it, and act according to it. Then fear not. Fear not. Do not despair. Be confident, be determined. You will be successful, you will be prosperous. For I, the Lord, wherever you go, I, the Lord your God, am with you. तुझो देव, तुमी तुमच्या भुरग्यां सांगता वचूंक जायना. तुजो देव तुजे सांगता आसा. ही विल मेक यू प्रॉस्परस. तुज्या भुरग्यांचे तुजें हें प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस तुज्या देवांतल्यान येता. मोगाच्या भावा भयणी, वरी कन्न आमकां कितेंच बरें जायना. देवान आमकां वरी करूंक दवरूंक ना. वय मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकाचे 6 घडिता आमी पळयल्यार देव आमच्या कसलेय कितलेंय व्हडलें कश्टांचें घडीत आसूं दी, तो आमच्या आदाराक येता. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी वही दावीद सांगच्या बरी Psalm 55 verse 22 कास्ट युअर वरीज अनटू हिम. आमी सगळी आज ह्या मागण्याद्वारे, ह्या शिकवण्याद्वारे आमच्या वरीज, टेन्शन, एंग्जायटी जावन फ्री जावया. God has given us this liberty, this freedom from worry, anxiety, tension, fear, depression. Depressionak आज कित्याक वेतो आमी? Only because we are not trusting in the God who has said, you are mine, you are precious to me, I care for you. तोच देव आमकां हांगा ही शिकवण आयकतल्या हर एकल्यांच्या, हर एक तरेच्या टेन्शन, वरी, एंग्जायटी, डिप्रेशन हर एक हातून तुमकां सुटका दिवन दी, आशिर्वादांनी भरून दी. ताणें बसयल्ली प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, गूड हेल्थ हर एक तुमकां फोजून दी. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवांनी आमेन. Amen. सगळ्यांक बरें करूं. Thank you very much. God bless you all. Thank you, brother. Last minute invitation to accept.
कारण आमकां देवाचें उतर दिवंक आयिल्ल्याक देव बरें करूं. थँक्यू तुमकां तुमच्या कुटुंबाक. थँक्यू प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू गॉड ब्लेस यू. तुमकांय थँक्यू म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याक तुमकां थँक्यू. देव बरें करूं. Praise the Lord, brother. Good प्रेज द night. लॉर्ड. Praise the Lord.